जुआंव चॅप्टर 19 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोंड मारूंक लायले. सैनिकांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार बसयलो आनी ताच्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुडेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तो मनीस. ताका पळयना फुडें मुखेल याजकांनी आनी चौकीदारांनी अशी बोब मारली, ताका खुस्सार मार ताका. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुस्सार मारात, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुडेवांनी ताका पोत्तीपाळ केलो. आमकां शास्त्र आसा आनी आमच्या शास्त्रा पोरमोणें ताका मरण फावो, कारण तो आपणाकूच देवाचो पूत कोत्ता. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें जेजूक विचारलें, तूं खंयचो गा? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका खुस्सार मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका पोत्तीपाळ केलो. तो तुका वयर सर्गार थावन दिवंक नासलो जाल्यार म्हजेर तुका कसलोच अधिकार आसचो नासलो. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. पिलात जेजूचेर मरणाचें फर्मण मारता. एक घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक कसलीय तरी वाट सोदतालो, पूण जुडेवांनी बोब मारली, ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सम्राजाचो इश्ट न्हय. आपणाकूच राजा कोत्ता तो मनीस सम्राजाचो विरोधी जाता. पिलातान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबंदी म्हणटात ते सुवातेर आरामायक भाशेन गाब्बाता आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 जाल्लो. पिलातान जुडेवांक म्हणलें, ओ पळयात तुमचो राजा. तीं आड्डूंक लागलीं, ताका नाच कोर, ताका खुस्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव खुस्सार मारूं? मुखेल याजकांनी जबाब दिलो, सोमराजा बगोर आमकां दुसरो राजा ना. तेन्ना ताका खुस्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे आधीन केलो. जेजूक खुस्सार मारतात. तेन्ना तांणी जेजूक आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी तो आपलो खुरीस वाहून कोट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुस्सार मारले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एकेके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुस्सा वयर घातलो. ताचेर अशें बरयल्लें आसलें, नाजारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजू खुस्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुडेवकारांनी तो नामलेख वाचलो. तो आरामेक, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयल्लो. तेन्ना जुडेवांच्या मुखेल याजकांनी पिलाताक म्हणलें, जुडेवांचो राजा म्हूण बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुडेवांचो राजा म्हणटालो म्हूण बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलां तें बरोवन उरलें. जेजूचीं वस्त्रां वांट्टात. जेजू खुस्सार मारतोच सैनिकांनी ताचीं वस्त्रां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे केले. दर सैनिकाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर तें सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंजचें न्हय, पूण सत्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं वस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सट्टी घाल्ल्यो. अशें सैनिकांनी केलें.
जेजू आनी ताची आवय. जेजूच्या खुर्सासोशीं ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजूचें मरण. ह्या उपरांत सगळें सोंपाडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपून पाळून येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोल्लोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यांत बुडयल्लें एक आलंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेदना जेजून म्हणलें, सोंपादलें, आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. एक सैनीक जेजूची कूस विडटा. तो तोयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाजेचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुस्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून वच्च्यो म्हूण जुडेवांनी पिलाता कडेन मागलें. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर खुस्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक भालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलीं. जाणें हें खाशा पळयलें ताणेंच तुमी बावाट दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी आपूण सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एकपूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विदोल्याक तीं पळयतलीं. जेजूक निखिपितात. हाचे उपरांत आरिमात्याचो जुजे जेजूचो शीस म्हूण जुडेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोज्या दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोडेमूय जेजूशी पयलीं रातचो आयिल्लो तो सुमार 100 रात गोंड रोसाची आनी मुसांभोराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुडेवांचे निखिपिण्याचे रिती प्रमाणें परमोळ लावन ती ओलिंनी गुठलायली. ताका खुस्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो. तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुडेवांचो तयारेचो दीस आसलो म्हणून आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घातलो. देवाचें उतर हें.